हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर जालो त्या दिसापासून आज पर्यंत सबंद डिपार्टमेंटाक अबाउट द वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, execution in work, and also justice तिनूय गोष्टी धरून बरें काम करपाचो प्रयत्न केला. आणि जवळ जवळ ऑन एन एवरेज as on today in last 2 years we have tendered almost about 5,000 crore work, including all other works apart from underground cable. This execution is going on. The work, especially underground, which was tendered prior to August 2024, ही सगळी कंप्लिशनाच्या हेचेर आसा. आणि ऑगस्ट 24 नंतरची जी कामां आसा ती अंडर एक्झिक्युशन आसा. जी सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी घेतिल्ली, ती सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी चालू केल्या. त्या शिवाय जो बार्देजांत मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो तो मेजर प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर, बिकॉज टुरिजम इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टंट फॉर गोवा, आणि त्या खातीर सादारण 350 कोटीचे टोटल बार्देस तालुक्याचे अपग्रेडेशन सबस्टेशन प्लस बाकीचे हे आमी चालू केलां. तें काम एका वर्साक शिकतलीं. ह्या शिवाय अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, अपग्रेडेशन ऑफ ओल्ड सबस्टेशन, ही सगळी कामां प्रायोरिटी जी जाय ती आमी घेतल्या. त्या शिवाय नवे ट्रान्सफॉर्मर जे आसा तेही आमी बसयल्या.